नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक माय मगासी येवकार। हांव सांजे 20 खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पोरूच्या तुळेन 32% वाडला गोयची जीएसटी येणावळ सांगता मंत्री माविन गुदिनो। मध्यान हाराचो प्रश्न करा सुटावो ना जाल्यार वतले कोर्टान गोवा फॉरवर्डाची सरकाराक शिटकावणी। सरकाराचे नवे जाटी धोरण सापडला वादाक नुस्तेकार आणि पर्यावरण मोग्यांचो विरोध कायम। आणि उक्ताडार जेवण रांदपी पर्यटकांचेर जातली कारवाय, पर्यटन खात्याकडल्यान आदेश जारी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोयची जीएसटीची येणावळ वाडल्या। पोरूचे तुळेंत ही वाड 32% आसा। पोरू ऑक्टोबरान गोयची जीएसटीची येणावळ 317 कोटी आशिल्ली, पूण ह्या वर्सा ती 420 कोटींचेर पावल्या। देशभरान ऑक्टोबर 2022 म्हयन्यांत एकठांय जाल्ली एकूण जीएसटी येणावळ 1,51,718 कोटी रुपयार आशिल्ली। The general trend is that GST collection is increasing, which shows that the new regime of GST, which was unleashed in July 2017, One Nation, One Tax, is, I will say, a great success. There were many pessimists at that point of time. Today, it is proved that it is the best reform introduced in the Narendra Modi government. I must compliment the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for his futuristic thinking and an equally futuristic Finance Minister that he has in the persona of Srimati Nirmala Sitharaman. I think this speaks volumes of the success of the various reforms introduced, whether in terms of the economy, whether in terms of social security schemes, whether it is the overall building of infrastructure in the whole country. I think things that would have never been expected are happening today. It shows all-round development, all-round progress and inclusive growth. It is a very happy situation for Goa that our collections have increased by 32%, which shows that whatever we were worried that once the GST compensation ceases to exist, we will collapse in terms of collection of revenue. It is not the case. I must say that this is a very healthy trend that is developing, and I think this will go a long way in we shoring up our finances and resulting in the overall good of the state in terms of revenue collection and revenue spending for various infrastructural works. शाळेतल्या विद्यार्थ्यांक दिवपी मध्यान आहाराचो प्रश्न शाळा सुरू जावच्या पयलीं मुख्यमंत्री तथा शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सुटावो करचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी केला। हो प्रश्न सुटावो करपाक कळाव लागल्यार वा ताचेर दुर्लक्ष केल्यार न्यायालयांत हे विशीं याचिका दाखल करपाची शिटकावणी दुर्गादासान दिल्या। पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। तशेंच ह्या विशीं मुख्य सचिवाक पत्र बरोवन तांकां कळीत केल्ल्याचें तांणी म्हणलां। हे आम्ही पत्रान क्लियर कट आज चीफ सेक्रेटरी कळयतात। थँक्यू। डेडलाइन आता स्कूल स्टार्ट जाता म्हाका 7 तारखेच्यान। सो लेट अस सी नी काल का पयर एक स्टेटमेंट आला की 4 तारीख म्हणजे आम्ही सोडून पळयतात म्हणून। हाच्या पयलीं आम्ही सरकाराचे डेडलाइन्स डेटी प्रत्येक गजालीन आम्ही आयकला आणि एज्युकेशन क्षेत्रान अशें करप हे आमकां करूंक जायना सरकारान, आमकां मान्य ना। वी शुड नॉट प्ले पॉलिटिक्स हियर। इट्स अ मॅटर ऑफ स्टुडंट्स हेल्थ, स्टुडंट्स फ्युचर आणि सेल्फ हेल्प ग्रुप कोण आहे? आमचीच बायलां न्ही, आमची भयण्यो। सो तांकां मदत करून इट इज नॉट प्रॅक्टिकली, तुम्ही सांगा म्हाका प्रॅक्टिकली पॉसिबल आसा इतले 100 रुपयान एक भाजी पाव प्रॅक्टिकली पॉसिबल आसा? when the cost of the pav bread has become 5 rupees and they are asking for just 1 rupee 90 paise
तुम्ही 15 मिनिटाचो स्वेरिंग इन सेरेमनी 5 कोटी रुपया मोडले. 15 मिनिटाचो स्वेरिंग का 12 काय 15 मिनिटं. त्यानंतर हालीच खूप इव्हेंट झाले, ते आमचे अध्यक्ष काही दिवसांनी काढतो. ते 2 वरांच्या इव्हेंटाक सुद्धा 3-3 कोटी रुपया मोडले. सो भुरग्यांक तुमकां जर 1 रुपया 90 पैसे दिवप तुमचे कडेन ना, then this is, you know, डिपार्टमेंट ऑफिशियल should hang their head in shame. आणि चीफ मिनिस्टरातून मध्यस्थी करची इमिडिएटली आणि या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जे पावूंक जाय किंवा ते मिड डे मील जे कितें करूंक जाय, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दिस बाय द चीफ मिनिस्टर. म्हणून मुख्यमंत्र्यान आठवड्यात एकदा तरी एज्युकेशन डिपार्टमेंट लक्ष घालचे आणि हो इश्यू जो आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो और मिड डे मील स्कीम हे प्रायोरिटीचेर सोडोवपाक प्रयत्न करचो आणि सोडोवचो बिफोर द स्कूल स्टार्ट्स. दॅट्स ऑन 7th. अदरवायज वी विल हॅव टू टेक लीगल ॲक्शन इन दिस मॅटर. सरकाराचे नवे जेटी धोरण वादांत सापडला. पर्यटनाक वाव दिवपा खातीर खाजगी कंपन्यो वेगवेगळ्या वाठारांत जेटी बांदून पर्यटन उपक्रम चालू करपाक शकतात. सरकाराचे हे घोषणे उपरांत थळावे नुस्तेकार आनी पर्यावरण मोगी खूब बळ्यात. भांडवलदारांच्या फायद्या खातीर सरकार थळाव्या नुस्तेकारांक आनी भुंयपुतांक सोंपोवपाक उठला असो आरोप करीत नुस्तेकारांनी जेटी धोरणाखर विरोध केला. पर्यटनाच्या नांवा खाला गोंयान उदका मार्गान कोळसो हाडपाचो सरकाराचो यत्न आसा असोय आरोप जाता. नेमकें कितें आसा हे जेटी धोरण आनी ताका इतलो विरोध कित्याक जाता ह्या विशींचो हो खाशेलो रिपोर्ट. खंयचोय पॉलिटिकल पार्टी आसूं, खंयचोय सरकार नाले कसलोय पावर आसूं, केदोय व्हडलो कॉर्पोरेट आसूं, तो लोकांचे वाटेर आयलो जाल्यार लोक ताका माडोवन वयतले. लोक ताका माडोवन वयतले. If you care enough for living, make it a better place for you and for me. Make it a better place for you and for me. Make it a better place for you and for me. जेटी धोरणांक विरोध करपा खातीर विरोधी पक्षासयत कांय समाज वावुरप्यांनी केळशेच्यान पणजे मेरेन बायक रॅली काडली. तशेंच आझाद मैदानाचेर जाहीर सभा घेत जेटी धोरणांक खर विरोध केलो. नुस्तेकार आनी पर्यावरण मोग्यांनी शांतीकायेन केल्ले ह्या निशेध आंदोलनात काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सानूय वांटो घेतिल्लो. ह्या नादी 14 ऑक्टोबराकूय जेटी धोरणांक खर विरोध केल्लो. जेटी ऑपरेटर कोण, जेटी ओनर कोण, हेजेर कांयच क्लॅरिटी ना. हे जेटी ऑपरेटर आणि जेटी ओनर हे कोलाचे सगळे, हे धंद्याचे सगळे क्रोनी कॅपिटलिस्ट आणि हे सगळे कसिनो ऑपरेटर आसतले. गोंयकाराचे तांकां पळोवंक ना. जेन्ना आमी पळयता ह्यो जेटीज खंय खंय येता, आयज कितल्याशे गांवच्या लोकांक कांयच खबरूच ना की बाबा थंय जेटी येता काय ना, थंय कोळशाक लागून कितें येता काय ना, थंय टुरिजमाक लागून कितें येता काय ना. हांगा मिनिस्टर सांगता की आमी टुरिजम प्रमोट करपाक सोदता. सो जेन्ना समज तुम्ही टुरिजम प्रमोट करूंक सोदता तेन्ना गांवांत जेन्ना ग्रामसभा जाता ते ग्रामसभेक खरें म्हटल्यार अवेरनेस करपाक जाय. तुमी सांगपाक जाय की बाबा कितें येवपाचें आसा, तुमचो कितें हिडन एजेंडा आसा. मांडवी न्हंयत फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन क्रूज पर्यटन चालू आसा. क्रूज पर्यटन चलोवपी खाजगी क्रूज सद्याक सरकारी जेटीचो वापर करतात. पूण ह्या पर्यटना खातीर सर्वसमावेशक अशी जेटी पॉलिसी अस्तित्वात ना. पूण गोंयान येवपी पर्यटकांचो आंकडो विचारात घेतलो जाल्यार क्रूज पर्यटन वाडोवपाची गरज आसा. देखून पर्यटन जेटी उबारप काळाची गरज जावन रावल्या. ताका लागून विरोध जालो तरी जेटी धोरण फुडें घेवन वचपाचेच पर्यटन मंत्र्यान म्हटलां. ते परत कोळसो रांपोणकार हाडटा पळय, जेटी पॉलिसी येतकर आमी सगळ्यां कडेन तेंचे कडेन उलयतना तुमकां सांगलें हांवें, आय एम मेकिंग इट टुरिजम जेटी पॉलिसी. सो लेट इट बी क्लियर टू देम, इट इज टुरिजम जेटी पॉलिसी. आतां टुरिजमान नुस्तें येतलें काय टुरिजमान कोळसो येतलो परत कोण बोवाळ मारतले मारूनी. But we are clear, it is only for the jetties which are operational as far as tourism activities are concerned, and we will have it regulated. पर्यटन वाढ आणि तातूंत सुसूत्रताय हाडपा खातीर सरकार जे जेटी धोरण हाडपाक सोदता हातूंत नेमकी कितें आसा, तशेंच नुस्तेकार आनी पर्यावरण मोग्यांनी ह्या धोरणांक कित्याक विरोध केला हाचो हो धांवतो नियाळ. नव्या जेटी धोरणा प्रमाण खंयची खाजगी कंपनी बंदर कप्तान खात्याच्या परवानगेन न्हंयदेगेर प्रवाशी जेटी बांदपाक शकता. ह्या जेटीची सगळी मालकी संबंधित कंपनीचीच आसतली. प्रवाशी आनी पर्यटकांच्या वाहतुकी खातीर खंयचेय कंपनीक नव्यो क्रूज बोटी बांदपाक मेळटल्यो.
जेटी हाताळपी पर्यटकां खातीर जेटीचेर मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले. क्रूज पर्यटन आनी जेटीच्या नियोजनबद्ध वापरा खातीर जेटी वेवस्थापनान समितीची नेमणूक जातली. एकात्रे जेटी वयल्यान कितल्यो क्रूज बोटी चलतल्यो हाचो निर्णय जेटी वेवस्थापन समितीच घेतली. दर एका जेटीचेर कितल्यो आनी कसल्यो बोटी लागतलो हाचो सगळो अधिकार जेटी हाताळणी कंपनी कडेच आसतली. आता पळोवया ह्या जेटी धोरणाक नेमको विरोध कित्याक जाता तो. नुस्तेकारांच्या म्हणण्या प्रमाण जेटी बांदपा खातीर उदकान जे खणप जातले ताका लागून नुस्तें नश्ट जातलें खंय. धाकट्या नुस्तेकारांच्या पनेळाची वाहतूक तशेंच नुस्तेमारी सुवातांचेर निर्बंध येतले. क्रूज वाहतुकीक लागून उदकाच्या प्रदूषणात वाड जातली. नुस्तेकार तशेंच हेर पर्यटन वेवसायिकांक दर्यान वचपाक तशेंच दर्यादेगेर येवपाक बंधनां येतली. बंदर कप्तान खात्या कडल्यान खंयचेय कंपनीक खंयूय जेटी बांदपाक परवानगी दितले. पर्यटन उदरगतीच्या नांवा खाला बांदपी जेटीचो भविष्यान कोळशाची येरादारी खातीर वापर जातलो. आनी हे अपोज करपाचें कारण की ह्या ड्राफ्ट जेटी पॉलिसीन जे बरयलां ते प्रमाणे आमची न्हंयो आनी न्हंये देगेर जे जमनी आसात ते प्रायवेट कंपनीज आपले जेटी लागून यूज करपाक शकतले. आनी जेटी मॅनेजमेंट कमिटी जी ह्या पॉलिसीत बरयल्या ही कमिटी आपल्या जाय थंय जेटीज प्रपोज करपाक शकतली. म्हणल्यार ह्यो जेटीज सगळ्यो प्रायवेट कंपनीजाच्यो आसतल्यो. तांचे सेक्युरिटी आमचे लोकांक भायर दवरतले. आमची न्हंयो ड्रेजिंग जाल्यो ह्या जेटीजा लागून ड्रेजिंग करपाकूच पडटलें. ड्रेजिंग जाली जाल्यार आमची जे भाटी आसात जे जाग्यार नुस्तें पिकता ते सगळी काबार जातले. आमचे न्हंयेचेर जो आमचो लोकांचो जो ओनरशीप आसा आमचे जे हक्क आसात ते सगळे काबार जातले. हाका लागून लोक ह्या पॉलिसीक अपोज करतात. सरकारान NCSCM जी चेन्नयची बॉडी आसा तांचे थ्रू जो CZMP तयार केला. ह्या CZMPत 100 वयर नवीन जेटीज इल्लिगली दाखयल्यात. म्हणल्यार गव्हर्मेंटान इल्लिगली आपले पावर मिसयूज करून CZMPचेर 100 वयर जेटीज दाखयल्यात. आनी हेंच न्ही ह्या CZMPचेर आमचे नुस्तेकाराचे कसले रायट दाखयल ना. आमचेर नुस्तेकाराची घरां दाखयल ना. तेंचे नुस्तें मारपाचे जागे दाखयल ना. सरकारान जाहीर केल्ले ह्या नव्या जेटी मसुद्याचेर हरकती आनी सुचोवण्यो करपा खातीर 31 ऑक्टोबर मेरेन मुजत आशिल्ली. फाटल्या 15 दिसांत पर्यटन खात्या कडेन हे विशीं कितलेशेच नुस्तेकार तशेंच पर्यटन वेवसायिकांनी हरकती घेतल्यात. तशेंच कांय सुचोवण्योय केल्यात. देखून नवे जेटी धोरण लागू करचे पयलीं सरकाराक नुस्तेकार आनी थळाव्या लोकां कडेन सुसंवाद सादचोच पडटलो इतलें मात खरें. उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. If you care enough for the living, make it a better place for you and for me. Make it a better place for you and for me. Make it a better place for you. उक्ताडार रांदप, दर्या देगाचेर वाहन चलोवप, पर्यटन थळांचेर बेकायदो सामानाची विक्री करप, पर्यटन थळांचेर भीक मागप हाचे खातीर 5,000 ते 50,000 मेरेन दंड घालपाचो आदेश पर्यटन खात्यान जारी केला. गोंय पर्यटन थळ जतनाय आनी देखभाल कायद्या खाला हो आदेश जारी केला. अर्थीक दंड घालो ना जाल्यार भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 खाला ख्यास्त जावपाची तजवीज आसा. कळंगूट दर्या देगांचेर लमाणी कांय वस्तूंची विक्री करतात हाचो पर्यटकांक त्रास जाता. बेकायदो गजालींची आळो घालपा सयत पर्यटन थळांची जतनाय करपाक पावलां उबारपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ह्या खातीर अर्थीक दंड घालपाचो आदेश पर्यटन खात्यान जारी केला. मंगारच्यान ही कारवाय चालीक लायल्या आनी एकल्याक 5,000 दंड लेगीत घातला अशें पर्यटन खात्याचे संचालक निखिल देसायान सांगलें. त्या कायद्यानुसार डायरेक्टर ऑफ टुरिझम जो आसा तो एक कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी जावन आसा पूर्ण राज्यात. तर बऱ्योचश्यो आमचे कडेन कंप्लेंट्स येताल्यो की इल्लिगल टावटींग चलता, हॉकींग चलता. त्या बरोबर जे टुरिस्ट भायल्यान येतात तांच्या गाडयेक स्कुटरींनी चेस करप, तांकां फोर्स करप तिकीट घेवपाक. फाल्यां थंय जेन्ना थंय वता तेन्ना ती बोटीच नासता. त्या बरोबर ड्रिंकींग ऑन बिचीस, बाटल्यो फोडटात पिवन जाले म्हणटकच. इल्लिगल डेक बॅट्स घालतात. बोटीच्यो क्रूज बोटीच्यो टिकेटी अनऑथरायजेडली रस्त्यार रावन विकतात आनी लोकांक फटयतात, टुरिस्टांक फटयतात. इल्लिगल पॅकेजीस मालवण कारवार व्हरता म्हणटा आनी थंय लोकांक चिटींग करतात. त्याच बरोबर अशे टुरिझम ओपन प्लेसीचेर येवन ते रांदतात.
त्याचबरोबर मिरामार सारख्या काही एरियेचेर इल्लिगल बोटींग चलता, जी बोट एरियाज वॉटर स्पोर्ट्स आमी नोटिफायूच करूंक ना, थंयच्यान लोकांक इल्लिगल व्हरप जाता. फाल्यां कितें जर अनटोवर्ड इन्सिडंट जालें जाल्यार हेच लोक पयलीं सरकाराक ब्लेम करपाक सगळ्यान फुडें आसता. तर ह्या सगळी गोश्टीची आमी नोंद घेवन आमी ही एक ऑर्डर पास केल्ली आसा. हालींच कायद्यान ते अमेंडमेंट जाल्ले आसा. मिनिमम फायन 5,000, मॅक्झिमम फायन 50,000 पर्यंत जाल्ली आसा. इम्प्लिमेंट करपाची सुरवात केली. आयजूच सकाळी 2 टावट्सांक धरले, तांकां 5,000 रुपयाची फायनूय जाल्ली आसा. तर अशी ही कारवाई पुलीस डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यान आमी हे फुडें व्हरतले. आनी गोंयचो टुरिजम एक लो एंड टुरिजमा कडेन आमी वतात, वो न जावप आनी बरें टुरिजम येवप, बरे लोक हांगा येवप, मेमरी घेवन वचप की गोंयान आमी गेले, बरे भशेन एन्जॉय केलें, कोणें आमकां फटोवंक ना, बरे प्रायसीस ट्रान्सपरंट आशिल्ल्यो, बरें बुकींग आमकां करपाक मेळ्ळें. ह्या गोश्टीची सगळें लक्षांत धरून आमी तें करपाचें आसा. मंगळारा चिखली पंचायत गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि भलायकी विभागान केल्ल्या संयुक्त तपासणी वेळार गोंय विमानतळाच्या व्हाळांतल्यान घाणयारें उदक सोडिल्लें दिसून आयलें. फाटल्या साबार वर्सां सावन थळाव्या लोकांक हाचो त्रास सोंसचो पडटालो. कागाळ करून लेगीत हो आरोप विमानतळाचे अधिकारी न्हयकारताले. मात मंगळारा केल्ल्या तपासणेर तांचे कृत्य सामकार आयलें. देखून गोंय विमानतळाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी चिखलीचो सरपंच कमला प्रसाद यादव हांणी केला. आमचे आसोय डोंगरेचे मिस अनेलिया कारवालो यांच्यानी कंप्लेंट केल्लेली, दॅट इज ऑन 22nd. सो त्या बेजिसाचेर अनट्रिटेड जे वॉटर आसा, सिवरेज वॉटर, ते रिलीज करता म्हणून इन दॅर एरिया आसोय डोंगरे. सो ताका लागून आयज हांव जॉयंट इन्स्पेक्शन हाडलेलें विथ गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट आनी सिवरेज डिपार्टमेंट ते आयज येवंक ना. सो आयज जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमी डिफरंट आउटलेट तेंचे चॅक केले. तेन्ना आमकां कळून आयलें की थंय रिलीज जाता अनट्रिटेड सिवेज वॉटर. सो पूण ताका लागून आतां बेजाक लागून आतां वी आर सिकींग रिपोर्ट फ्रॉम पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. सो लेट अस वेट फॉर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट. त्या प्रमाणे आमकां एक्झॅक्टली कळटलें वॉट इज द पोजिशन. इन केस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमकां रिपोर्ट दिता, त्या बेजिसाचेर आमी फर्दर एक्शन घेतले. वी वील प्लेस इन द बॉडी मिटींग and we will take the further action. लास्ट 4-5 वर्सां पयलीं कंप्लेन येयल्ली की जी आमची स्ट्रीम आसा पळय हांगा जर म्हणटा आमी, तेतून हे एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचे ते STPचे उदीक येता. आमी 2-3दा तांकां कंप्लेन केले, लेटर केले, ते हात धुताले की आमचे उदीक न्हू म्हणून. आज जेन्ना लोकांनी कंप्लेन केला पळय, आमी सायट इन्स्पेक्शन धरला अलॉंग विथ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट. पळोवपाक गेले डायरेक्टली ते सिवरेजीचे उदीक आहा पळय विदाउट ट्रिटींग, डायरेक्टली हितून सोडटाले झरीन. फूल व्हिडिओ आसा आमचे कडेन आनी ते कांट डिनाय. आमी कितें सांगलें बाबा, सपोज तुमचो STP चलना और यू हॅव गिवन AMC, तुमी ताका धरा न्हू. तुमी एवरी टायम ते सांगता की ना नेवीचे उदक येता म्हणून. दॅट इज नॉट द प्रॉब्लम, सोल्युशन न्हू ते दुसऱ्याचे हितून घालप. नेवीचे उदीक न्हू ते एक्चुली. आज डायरेक्टली तेंच्यांनी आमी दाखोवन हे इन्स्पेक्शन करून दाखोवन दिला की एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचेच उदीक ते डायरेक्टली STPचे डायरेक्टली सिवरेज वॉटर ते. आनी इतली घाण मारताले उदीक म्हाका जावंक ना एक्चुली. म्हाजी तकली दुखपाक लागली. स्वता हेल्थाक आनी पोल्युशनाक सांगला बाबा स्ट्रिक्ट रिपोर्ट बरय आनी एक्शन घेवपाचें. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगा सोंपता. आता रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.